देवाचें उतर ह्या नियाळांत तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचे पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें आसा आनी मार्काचें शुभ वर्तमान. हांव तुजेशी दोलबारांच्या सर्वेस्पोराच्या नांवान आयलां. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 17 वोळ 45. क्रिस्ता सोबे म्हज्या मोगाच्यानू वाग मारूंक वेतलो जाल्यार शिवाची हातयारां घेवन वचूंक जाय. शाणो जा, व्हडतो उपाय घे, पिशेपणां करिनाकाय अशें मनशाचें चिंतप. मनीस आपल्याच शाणेपणाचेर पातयोन जिवीत जियेता. जेजू सांगाता हांव हिरो, जेजू विरेत हांव झिरो. ही उतरां एका कोपेलान परम संस्कारा कुशीन बरयल्लीं आसलींत. दुर्येस राजान आपले पुर्जेक एक भिरांकूळ हुकूम घातलोलो. फुडल्या 30 दिसां भितर महाराजा भायर दुसऱ्या खंयच्याय देवाक वो मनशाक कोणूय मागणें करीत तर ताका शिवाचे खणींत उडोवन तांकां मरण मेळटलें. दानियेलानूय हो हुकूम आयकलो. तो आपल्या घरा वेता आनी सदां परी दिसाक 3 पावटी दिमयेर पडोन सर्वेस्पोर देवाक मागणें करता. राजाचे मनीस दानियेलाक धरून दितात. राजा ताका शिवाचे खणींत उडयता. पूण शिव दानियेलाक कांयच वायट करिनात. शिवाचे खणींतलो दानियेल भायर येता. दुर्योस राजा ताका जिवो पळोवन अजाप जाता आनी दानियेलाचो देव नीज देव म्हूण परगट करता. दानियेल देवाचेर सदांच विश्वास दवरलो आनी देवाच्या विश्वासान जियेलो देखून देव ताका राखता. देव सांगाता आसतना सगळें करूंक सोंपें. देवा विरेत एक काडी पर्यान हालोना. आयच्या पयल्या वाचपान फिलिस्तेव आपल्या बळाचेर पातयोन फुडें येता. दावीद सर्वेस्पोराच्या नांवान आनी देवाच्या बळाचेर पातयोन फुडें सरता. दाविदाक जैत मेळटा. आमच्या जिवितांत संवसारी वस्तूंनी देवाचो जागो घेतला. मनीस आपल्या बळाचेर पावल मारून गर्वान फुल्लोलो पळोवंक मेळटा. देवाचेर पातयेतल्यांक देव केदींच सांडिना आनी सोडिना. मोगाळा बापा, जेजू तुज्या पुतान तुज्या आदाराचेर पातयोन खुर्साच्या मरणाक फुडो केलो. पवित्र आत्म्याच्या बळान सगळ्या वेळार तुजेर विश्वास दवरूंक आमकां फावो कर. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.